बायलांची सुरक्षा प्रायमरी अँड पर्सनल कन्सिडरेशन जाय गव्हर्मेंटा तर्फे. आता जे गोंयांत चल्लां बायलो सेफ आसा काय कितें हो प्रश्न व्हडलो. सावथ गोंयान तरी भुरगीं ल्हान भुरग्यांक पळून व्हरतात आनी एक केस आयला जे जाग्याचेर ताका किडनॅप करपाक सुद्दां बाय बसून बायकार बसून किडनॅप करपाचें सुद्दां जालां. म्हणजे आमी बायलांक जाय ती सुरक्षा सरकार दिता काय कितें. आनी जें गोंयांत चल्लां ऑल ओवर हातूंत खंयचे वाटेन बायलो सेफ आसा. आमी आत्तां एंटरटेनमेंट गोंयांत जेतूंत आमी बायलांचें एक्सप्लॉयटेशन करता. वी एक्सप्लॉयट विमेन whether they are foreign women, they are women from outside Goa or wherever they are women. तांचे हांगा एक्सप्लॉयटेड डान्स बार ओपन केल्यान बॉम्बे बंद केली पूण आमच्या सरकारान अजून पर्यंत दोळे उगडूंक ना. हाका लागून जे प्रोजेक्शन बायलांचें जाता एज कमोडिटीज म्हणजे विक्री करपा जाता तांची ट्रॅफिकींग करपा जाता तांचे तातूंतल्यान अनवॉन्टेड फोर्सीस गोंया येतात. कझिनो पळय कझिनोक सुद्दां बायलांचें एक्सप्लॉयटेशन जाता. तूं म्हणटलो कशें काय म्हणून गो जे तुवें वतात ते आख्ख्या म्हयन्याची आपले पगार तुवें वतयतात सोंपयतात घरा येतात. फायनान्शियल लॉसीस जाता ताका लागून घरांत झगडी जातात ताका लागून अत्याचार जातात बायलांचेर. तर आमकां सुरक्षा आसा खंय. म्हाका दिसता 8 मार्च सेलिब्रेशन करचें काय एक्झामिनेशन ऑफ आवर कॉन्शियन्स करचें की गोंयांत आमी बायलांक सुरक्षीत राखता काय कितें. तांचे इक्वल हक रायट टू जस्टीस तांकां मेळटा काय कितें. आनी तेच बरोबर जे पुलीस आमकां सुरक्षा दिवपाक सोदतात तांचे कडेन इनफ मॅन पावर इनफ वेहिकल्स इनफ टॅक्नोलॉजिकल नॉलेज आसा काय कितें. हें सगळें सरकारान मनान घेवन हाचेर लक्ष घालचें हीच म्हजी मागणी.